नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. मुख्यमंत्र्यासयत भाजपाक वायट उतर दिवपी स्वप्नेश शेल्लेकरा आड करची कारवाय. दिवचल तालुक्यांतल्या भाजपा कार्यकर्त्यांनी दिवचल पुलीस स्टेशनाचेर दिली धडक. देशात पेट्रोल आणि डिझेलाचे परतून 90 पैशांनी जाली वाड. सर्वसामान्याच्या बोल्साक परतून बसतली कातर. सप्तका भितर दुसरे फावटे दरवाड. मध्यान आहार येवजणेत सरकार करतले व्हड बदल. सेल्फ हेल्प ग्रुप आणि पीटीए वेलो भार उणो करपाक दर एका गटाक चडांत चड 1,500 विद्यार्थ्यांची जापसालदारकी दिवपाचो आसा विचार, मेळ्ळ्या म्हायती. प्री मॉन्सून पावसा उपरांत गोंयांत उष्णता कायम. वाडपी गरमेक लागून नागरीक जाल्यात काचाबूल. मांद्रेच्या उमाकांत खून प्रकरणात न्यायालयान उक्तायलो पुलिसांच्या कारवायेचेर दुबाव. प्रकरणात तिगूय दुबावितांचो जामीन केला मंजूर. आनी मनोज परब आनी पदाधिकाऱ्यां वांगडा आपयल्ल्या चर्चेक हजर रावपाक आमदार विरेशान दिलो न्हयकार. न्हयकाराचो ईमेल धाडलो आरजीपीच्या अध्यक्षाक. ईमेलांत मांडले म्हत्वाचे मुद्दे. आता खबरो विस्तारान. मुख्यमंत्र्यासयत भाजपाक वायट उतर दिवपी स्वप्नेश शेल्लेकरा आड खर कारवाय करची अशी मागणी करीत दिवचल तालुक्यांतल्या भाजपा कार्यकर्त्यांनी दिवचल पुलीस स्टेशनाचेर धडक दिली. कारापुरात चालू आशिल्ल्या आंदोलनाक धरून समाजीक कार्यकर्ते स्वप्नेश शेल्लेकारान मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत आनी भाजपाचेर टिका केल्ली. ताका लागून दिवचल सयत सांखळे आनी मये मतदारसंघातले भाजपाचे कार्यकर्ते चाळवल्यात. सोमारा सांजे शेकड्यांनी भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी पुलीस स्टेशनाचेर धडक दिली. स्वप्नेश शेल्लेकारा आड गुन्यांव नोंद करचो अशी मागणी तांच्यांनी केल्या. गोंया खातीर काम करता आणि देशा खातीर काम करता अशा व्यक्तिमत्व असलेले आमचे लाडके आणि सगळ्यांक खातीर काम करपी आमचा मुख्यमंत्री आसा. त्या मुख्यमंत्र्याचेर उलयता तो तेच्या फॅमिलीचेर वैयक्तीक सुद्धा गेल्लो आसा. परत ते जातीचेरूय गेल्लो आसा. आमी भारतीय जनता पार्टी म्हणून संयम पाळून आमी रावल्ले आसा आणि आमकां पीआयचेर आमकां विश्वास आसा की तो ताबडतोब ताका आतां अरेस्ट करतलो आणि आमकां न्याय दितलो. दुसरी गजाल, तो भारतीय जनता पार्टीचेर उलयला. जी भारतीय जनता पार्टी देशान बरें काम करता, आमच्या गोंयांत बरें काम करता, सगळ्या जनते खातीर काम करता, ताका ती भारतीय जनता पार्टी हे ताका खबर ना. हे कितें म्हणूंक जाय आणि आपले प्रसिद्धीक तो आपपलेलो आसा म्हणून तेणी हें वक्तव्य केल्लें आसा. म्हाका दिसता परत एकदा जर आमच्या कार्यकर्त्यांनी सांगलेलें आसा, परत जर तो तशीच जर अशी नाका जाल्ले जर स्टेटमेंट करीत आमी आसा थंय वयतले ताका आणि ताका जाब विचारतले आणि ताचो परिणाम जो आसा तो ताका भोगचो पडटलो. परत एकदा हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान कार्यकर्त्यांक सगळ्यांक आव्हान करता की संयम बाळगा आणि कोणीच कांयच करचें न्हू. आमी जेन्ना आतां निवेदन दिल्लें आसा त्या निवेदनद्वारे जी कार्यवाही जातली आणि आमकां पीएन प्रॉमिस केल्लें आसा आपूण कायदेशीर जी आसा ती कार्यवाही करतलो. म्हणून तमाम कार्यकर्त्यांक हांव सांगूंक सोदतां की आमी संयम बाळगुया आणि आमच्या दोतोराचेर परत एकदा स्टेटमेंट केली जाल्यार आमी कायदो हातीन घेतलो अशें तेंच्यांनी म्हणपाक जायना आणि सांबाळून तेणी उलोवचें. आणि इतलेंच हांव परत एकदा सांगता की भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्तो संयम बाळगलेलो आसा. परत तेजी आनी अशी हे करूं नाका म्हणून. एक थोड्या दिसा पयलीं जे कारापूर लोदा प्रोजेक्टाच्या अगेन्स्ट एजिटेशन करपाक बसलेले लोक आसात तातूंतले 1-2 जाणांनी म्हाजे कडेन संपर्क केलो आणि आमकां मुख्यमंत्र्याची भेट जाय आणि मुख्यमंत्र्या कडेन आमचो प्रश्न जो कितें आसा तो मांडपाक जाय म्हणून सांगलें. त्या प्रमाणे हांव दोतोरा कडेन उलयलो. दोतोरान रितसर तांकां अपॉइंटमेंट दिली आणि ते जवळ जवळ 10-15 लोक थंय मेळपाक रवींद्र भवनान आयिल्ले. आणि मेळ्ळ्या नंतर पयलीं दोतोरान तांकां प्रश्न केल्लो की तुमचो प्रश्न कितें आसा, तुमचो प्रॉब्लेम कितें आसा तो सांगा. आपणाक खबर ना, आपले पर्यंत अजून कोण पावूंक ना. तर तांणी सांगलें की आमी 77 फॅमिली आसा, आमची टेनंटेड लँड आसा थंय आणि त्या लँडान वचपाक जागेन वचपाक आमची जी वाट आसा ती वाट बंद आसा. तर दोतोरान विचारलें वाटेचो प्रश्न आमी कितें आसा तो कायदेशीर हे करून सॉल्व करुया. दुसरें तुमकां तुमच्या जमनी बद्दल कितें कॉम्पेन्सेशन जाय का तुमची तुमकां जमीन परत जाय काय विचारलें. तर तांणी सांगलें की आमकां पयशे नाका, आमकां आमची जमीन जाय, आमकां ती कसपाक जाय, आमकां जे पोरसूं लायताले, आमी कितें अळसाणे लायताले आनी कितें मिरसांगो लायताले ते आमकां करपाक जाय.
तर त्या प्रमाणे दोतोरान सांगलें की तुमी हांगा मामलेदारा कडेन किंवा कलेक्टरा कडेन तुमचे टेनंटेड लँड आसा म्हणून पेपर कितें सबमीट केल्या काय करूंक ना. तर तांणी सांगलें करूंक ना, आमची कारवाय चालू आसा, प्रोसेस चालू आसा, तर तो बेगींतल्या बेगीन करा आनी आपूण त्या प्रमाणे जे कायदेशीर आसा ते करपाक लायता म्हणून सांगलें. हातूंत खंयच दोतोरान तांकां पयशे घेया आनी फाटीं सरा किंवा तुमचो आंदोलन आसा ते बंद करा अशें कशाच प्रकारचे वक्तव्य करूंक नासलें. फक्त सांगलेलें की तुमी कायदेशीर जे कितें आसात ते तुमचे कंप्लेन लॉन्च करा आनी तेजेर आमी बेगींतल्या बेगीन कितें आसा तो निर्णय घेता. तुमची वाट जी बंद जाल्ली आसा ती वाट तुमकां मेळोवन दिवपाचो प्रयत्न करता आनी मागीर तुमी तुमची जमीन घ्या आनी कितें करपाचें आसा ते करा आनी त्या प्रोजेक्टा बद्दल कितें आसा ते कायदेशीर तुमी तुमचें कितें आसा ते सबमीट करा आनी त्या प्रमाणे ताचो विचार करून सगळें जातलें. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. सर्वसामान्याच्या बोल्साक परतून कात्री बसतली. पेट्रोल आणि डिझेलाच्या दरात मंगळारा परतून वाड जाल्ल्यान दोनूय इंधनाच्या दरात दर लिटरा फाटल्यान 9 पैशांनी वाड जाल्या. फाटल्या सप्तकांतल्या वाडी उपरांत कांय दिसांत ही दुसरी दरवाड आशिल्ल्यान लोकांनी नाराजी उक्तायल्या. वाडपी इंधन दराचो परिणाम येरादारी, भाजीपालो तशेंच जिणेक गरजेचे आशिल्ल्या वस्तूंच्या दरांतूय वाड जावपाची शक्यताय आसा. मांद्रेच्या उमाकांत खोत हाच्या खून प्रकरणात मांद्रे पुलिसांच्या कार्यपद्धतीचेर गंभीर प्रश्न उपरासल्यात. मेर्शे सत्र न्यायालयान दुबावित आरोपी लोकेश पुट्टस्वामी, रोहित प्रजापती आणि विजी सुपन हाचो सशर्त जामीन मंजूर करतना पुलिसां कडल्यान व्हडल्यो चुको जाल्ल्याचें स्पश्ट जालें. FIR नोंदवच्या पयलीं आनी अटक करचे पयलीं आरोपीक 27 वरां बेकायदेशीरपणान ताब्यात दवरल्याचें न्यायालयान नमूद केलां. या संविधानाच्या कलम 22चे उल्लंघन आशिल्ल्याचे न्यायालयान स्पष्ट केले. RG मधले कन्फ्युजाव सोंपपाची कसलीच चिन्हां दिसनात. हो विशय चर्चा करपाक RGPचो अध्यक्ष मनोज परब हांणी पदाधिकाऱ्यां वांगडा सोमारा बसका आपयल्ली. मात हे बसकेक चर्चेक हजर रावपाक RGPचे आमदार विरेश बोरकार हांणी न्हयकार दिलो. मजगतीं विरेश बोरकार केन्ना चर्चा करपाक सोदता तेन्ना आमी तयार आसात अशें मनोज परबान पत्रकार परिशदेंत सांगलें. मनोज परब आणि आमदार विरेश बोरकर हांच्या मदीं सुरू आशिल्लो संघर्श थांबोवपा खातीर पक्षाच्या केंद्रीय कार्यकारी समितीन सोमारा सांजेर पणजे पक्षाच्या मुख्यालयात एका विशेष चर्चेचें आयोजन केलें. मनोज आनी विरेश बोरकर हांचे मदीं चलिल्लो वाद सोंपोवपाक पक्षाचे केंद्रीय कार्यकारी समिती सोमारा सांजवेळार पक्षाच्या पणजेच्या मुख्यालयात जावपी आमदार विरेश बोरकार हांकां आमंत्रण दिलें. 3 ते 7 वरां मजगतीं बोरकार हांचे सयत 3 पदाधिकारी आनी पक्षाचे मुखेली मनोज परब, विश्वेश नायक हांचे मदीं चर्चा जावन तडजोड जावपाची आशिल्ली. मात बोरकार हांणी केंद्रीय समितीचे आवाहन भायर रावन बसकेक वचपाचें न्हय असो निर्णय घेतिल्ल्याचें गोमंतका कडेन उलयतना स्पश्ट केलें. तांणी हे विशीं पक्षाच्या अध्यक्षाक ईमेल केलो. आमदार विरेश बोरकार हांणी ईमेलांत मांडिल्ले मुद्दे सोमारा दनपारां 3 ते 7 ह्या वेळार हजर रावपाचें पत्र मेळिल्ल्याचें मान्य केलें. मात ह्या वेळार पूर्व नियोजीत म्हत्वाच्या चर्चेत वांटेकार जावपाचें आशिल्ल्यान हजर रावपाक मेळचें ना म्हूण स्पश्ट केलें. राजकीय वेळ आनी घड्याळाची वेळ वेगळी आसता असो उल्लेख करत राजकीय चर्चांक थारावीक वेळेची मर्यादा नासता अशें विधान केलें. तशेंच सद्याचो कार्यक्रम पुराय जाले उपरांत फावो त्या वेळा विशीं परस्पर एकमत जावप चड योग्य थारतलें अशें तांणी सांगलें. आपूण पुराय आदर, कटिबद्ध आनी पक्ष संघटने कडेन स्पश्ट भुमिका दवरता अशेंय तांणी स्पश्ट केलां. उशीर म्हळ्यार अंतर न्हय अशें सांगून बसकेक कळाव म्हळ्यार पक्षा पासून पयस रावप न्हय असो संदेशूय तांणी दिलो. तशेंच गोंया खातीर लढटना संघर्शाक तोंड दिवचें पडलें तरी आमी फाटीं सरचे नात अशे तरेच्या शब्दांत आमदार विरेश बोरकारान लोकांक भावनीक आवाहन करपी पोस्ट आपल्या फेसबूक पेजीर लेगीत घातलो. मजगतीं विरेश बोरकार केन्ना चर्चा करपाक सोदतात तेन्ना आमी तयार आसात.
ताका आपले वांगडा अजय खोलकर आनी विश्वेश ह्या तिगाय बरोबर एकठांय चर्चा करपाची ना जाल्यार ते तांणी सांगचे. ताच्या पसंतीच्या 2 व्यक्ती बरोबर चर्चा करपाक तयार आशिल्ल्याचे आरजीपीचो अध्यक्ष मनोज परबान पत्रकार परिशद घेवन सांगले. काल आम्ही एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली आणि त्या प्रेस कॉन्फरन्सान आम्ही सांगलेले की आमचो जो आमदार आसा ते आमच्या विरेश बोरकर आमदाराक आयज आमी आमचे जे ऑफिस बेरर्स आसा म्हणजे आमी आमचो पार्टी सेक्रेटरी विश्वेश नायक ट्रेजरर अजय खोलकर तांकां मेळपाक तेणी येवचो म्हणून पूण आमी ताका काल सांजो तुमच्या थ्रूच आमी ताका ही मेसेज दिल्ली मागीर आमी ऑफिशियल इमेलूय ताका केल्लो पूण आयज दनपारां 12:46 PM म्हणजे अरावंड 1 सुमार दनपारां ताचो रिप्लाय येयलो आमकां की तो आउट ऑफ गोवा आसा म्हणून आनी ताका येवपाक मेळचें ना आनी ताचो फुडलो जो टायम आसा तेची अवेलेबिलिटी आसा तेची अवेलेबिलिटी तेजे ऑफिसांच्यान आमकां पार्टेक कळयतले म्हणून म्हणजे तेजें ऑफिस आमकां कळयतलें आनी तेजे कितें तरी प्रायर कमिटमेंट्स आसा आनी जो पॉलिटिकल टायम आसा आनी क्लॉक टायम हो दोनूय डिफरंट आसल्या कारणान ताका हांगा येवपाक मेळोंक ना म्हणून तिणी आमकां सांगलेलें आसा. सो आमी रावले हेजेर आमी मागीर आमची मिटींग घेतली आमी डिस्कशन केलें आनी आमी ताका आतां जस्ट आमी ताका रिप्लाय केला आनी ताका सांगला की तेचो केन्ना टायम आसा तो टायम बेगिनांतल्या बेगीन आमकां तेणी दिवचो कित्याक हो मॅटर जो आसा हो खूब सिरियस मॅटर आसा आनी हो जो इशू चल्ला तो आमकां जाता तितले बेगीन रिजॉल्व करपाक जाय जेर कितें तें सोल्युशन काडपाक जाय. सो आमी आमदाराक बरयला की तेच्या ऑफिसाक तेणी सांगचें की जाता तितले बेगीन तेणें आपलो टायम आमकां अवेलेबिलिटी आहा ती कळोवची सो दॅट आमी त्या दिसा प्रेजंट रावन ती मिटींग घेवन कितें आहा कितें ना तेजेर जाता तितलें एक बरें सोल्युशन काडपाचें म्हणून. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. आता भायल्या राज्यांतल्योच भाज्यो गोंयांत येता अश्यो ना तर गोंयच्या भाज्याची दुसऱ्या राज्यांत पुरवण जावपाक लागल्या. गोंयांत अंदू साबार हंगामी भाज्याचे बरे पीक मेळिल्ल्यान भेंडे वालपापडी वांयगी सारकिल्ल्या भाज्याची पुरवण आता कर्नाटकाच्या बाजारात जावपाक लागल्या. गोंय राज्य फलोत्पादन महामंडळा प्रमाण सुमार 4 ते 5 टन भाज्याची पुरवण पयऱ्यान बेळगांवा जाता. भाजी भायल्या राज्यांत धाडच्या पयलीं राज्या अंतर्गत आशिल्ल्या बागायतदारांनी तशेंच होलसेल मार्केटांनी पयलीं पुरवण करतात अशें गोंय राज्य फलोत्पादन महामंडळाचे संचालक चंद्रहास देसाय हांणी सांगलें. वास्को वाठारात पाळसण कोसळ्याची धक्कोदायक घडणूक मुखार आयली. ह्या घडणुकेत एकल्या कामगाराक मरण आयले जाल्यार हेर कामगार जखमी जाल्यात. आयतारा पावस पडिल्ल्यान वाठारांतली माती मोव जाल्ल्यान ही दुर्दैवी घडणूक घडली. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण क्रूज सेंटर आनी पर्यटन क्षेत्राक जोडपा खातीर सडा हार्बर रस्त्याच्या रुंदीकरणाचे आनी दोंगर कापून रिटेनिंग वॉल बांदपाचें काम फाटल्या कांय म्हयन्यां सुरू आशिल्लें. आयतारा गोंयांत घोग्यांनी पावस पडिल्ल्या खातीर हर्बर वाठारांतली माती मोव जाली. सोमारा सकाळीं जेन्ना ह्या वणटीचे कॉन्क्रिटीकरणाचें काम सुरू आशिल्लें तेन्ना अचकीत वयल्यान मातयेची रास एका कामगाराचेर पडली. पालसण कोसळ्ळे तेन्ना घडणूक थळार 4 कामगार काम करताले. माती कोसळटना पळोवन हेर 3 कामगारांनी थंयच्यान पळ काडलो. मात दुर्दैवान मनोरंजन बिंद ह्या कामगाराचेर मातयेची रास पडिल्ल्यान ताचे पोंदा पडून घुस्मटून ताका मरण आयलें. ह्या घडणुकेची म्हायती मेळ्ळे उपरांत वास्को उजो पालोवपी दळ आनी थळावे पुलीस बेगोबेग घडणूक थळार पावले. उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी झुजा पावण्यार बचाव कार्य राबोवन मातयेच्या पोंदा आशिल्ल्या कामगाराची कूड भायर काडली. तशेंच हेर कामगारांक किरकोळ दुखापत जाल्ल्यान तांकां उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केले. मजगतीं पुलीस अधीक्षक गुरुदास कदम, थळावा आमदार संकल्प आमोणकर आनी दक्षिण गोंयची जिल्लोधिकारी एकनाथ लिटस हांणी पालसण कोसळ्ळे सुवातेची पळोवणी केली. हेर अधिकाऱ्यां वांगडा केल्ले जोड पळोवणेत कंत्राटदाराक आदींच इशारो दिल्लो अशें आमदार संकल्प आमोणकरान सांगलें. लँडस्लायड जाली म्हळ्यार ते पावसा लागून काल जे मातशें सॉफ्ट जालेशें दिसता. फ्रेशली कट आसा तो पोर्शन आनी ते सकयल रिटेनिंग वॉलाचे 4 लेबरर काम करताले कॉन्क्रिटाचे. तातूंत ते लँडस्लायड जातकीर तो एकटो ट्रॅप जालो
तीग जाण तातूंतल्यान हे जाले एस्केप जाले. तातूंतले 2 जाण बरे आसा. एकट्याक स्लायटली इंजर्ड आसा, ताका हॉस्पिटलान शिफ्ट केला. बरो आसा तो. आजून कोण ट्रेप आसा ताका काडप चालू आसा. सगळ्यांत पयली जी ट्रेजेडी जाली आनी व्हडलो जो लँडस्लायड जाला हे खरेंच खूब वायट गजाल जी घडला. आनी कंटिन्युअसली फॉर लास्ट मोर देन 6 months आय वॉज आफ्टर द कॉन्ट्रॅक्टर. I had a meeting with Honorable Chief Minister and so PWD Minister Sri Digambar Kamath, and I had briefed them everything. Just recently, on 6th May, with the entire PWD staff, they सगळ्यांक घेऊन हांवें हांगा इन्स्पेक्शन केलेलें along with the contractor, आनी तांकां हांवें वॉर्न केल्लेलें कित्याक बाबा हे 100% लँडस्लायड जातलो एकदां पावस स्टार्ट जालो काय. आनी तेंच्यांनी आमकां एश्युरन्स दिल्लेले की बाबा बिफोर मनसून आमी हे कंप्लीट करतले म्हणून. आनी मनसून काल आमी पयलो पावस येयलो आनी कालच्या एका पावसान आयज आमी पळयता की हांगा लँडस्लायड जाल्लो आसा. आनी जो एक लेबरर आसलेलो तो हांगा एक एक्सपायर जाला आनी बाकीचे 3 लेबरर टोटल 5 लेबरर हांगा काम करताले. बाकीच्यांक मातशी मायनर इंजरीज जाला. बट आयज एक मनशाचो जीव गेल्लो आसा आनी हेजो जर कोण कारणीभूत आसा आनी कोणाक जर आमी लायबल धरपाचें आसा जाल्यार कॉन्ट्रॅक्टर. हांव जाणा हे कॉन्ट्रॅक्टरान ज्या हिसपान हे काम इतले स्लो हांगा चलयलेले आसलेले ते आमी पळयला. ते सगळे PWDचे कॉन्ट्रॅक्टर आसा प्रितीश आनी सगळे जाण आसा तांकां हांव सदांच सांगतालो की बाबा इन्सिडंट जातलो म्हणल्यार जातलो आनी तेच्या लागून मेक full circle वयर पर्यंत आमी इन्स्पेक्शन केलेलें. Good afternoon. A retaining wall was being constructed by NHPWD to ensure that landslide would not happen. There was a stretch of 2 kilometers where in that area they have identified certain spots where landslide was supposed to happen, and the work has commenced like few months back. Excavation was completed like 8 days back. However, because of yesterday's rain, they were not able to do the steel railing and other work. Now today, when the laborers have entered their property to do the steel railings and other carry on with the rest of the work, because of yesterday's rain and the instability caused because of the rainfall, the soil has come down, and that is why the person got trapped in between. And unfortunately, one person is deceased, and other one person is taken to the hospital. He's having minor injuries. So we have given instruction to PWD to ensure that this work is being completed in a time-bound manner before the monsoon in another 1 week or 2 weeks. And in the entire stretch also, we have asked them to ensure the steel railing and other precautionary measures are being installed in another 1 or 2 days, so as to ensure that no other casualties or risks are being caused. गोमंतक टीव्ही खातीर वास्कोच्यान किरण बोरकार. गोवा फॉरवर्ड पक्षान UP विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर संघटनात्मक बांदावळ नेटान करपाक सुरवात केल्या. गोवा फॉरवर्ड पक्षान सोमारा बसका घेतली. ह्या बसकेत 25 मे सावन पक्षाचे वांगडी नोंदणी मोहीम सुरू करपाचो निर्णय घेतला. तशेंच पक्षाचे सगळे ब्लॉक्स आनी सेल्स बरखास्त करून नव्यान पुनर्रचना 30 मे मेरेन करपाचें थारायलां. आज आमचे डिसिजन जावपाक हातूंत घेतला की आमी आतां मेंबरशीप ड्रायव्ह करतले आनी मेंबरशीप ड्रायव्ह आमी 25 तारीख हो आमी डेडलायन दवरला. 25 तारखेक आमी फॉर्म्स आनी हे सगळे दिवन मेंबरशीप ड्रायव्ह करतले. कित्याक म्हणजे हे वर्स हे इलेक्शन इयर आनी ह्या इलेक्शन इयराक आमकां जाता तितले लोकां म्हऱ्यान पावपा जाय. आमी गेली ऑर्गनायझेशन वाडोवपा जाय आनी पार्टीची इलेक्शन घेवपाचे दृश्टीन आमकां ती तयारी करपा जाय. सो आमी अशें ठरयलां की काही कॉन्स्टिट्युन्सीक आमी फोकस करतले आनी फर्स्ट फेजीक आमी त्या कॉन्स्टिट्युन्सीचेर भर दवरतले. त्या दृश्टीन ऑल गोवाक आमी मेंबरशीप ड्रायव्ह करतले. दुसरें कशें आसा की आतां जेन्ना इलेक्शन म्हण येतले तेन्ना ह्या गोंयाक अशें हें आसा की मोठ्यो मोठ्यो भायल्यो पार्ट्यो आपल्याल्यो थैली घेवन जशें गेल्ले इलेक्शनाचे जायते जाणांक आमकां एक्सपिरियन्स आसा आनी तुमकांय खबर आसतलें की एक्सपिरियन्स केलें की मोठ्यो मोठ्यो भायल्यो पार्ट्यो बंगालच्यो पार्ट्यो आमच्यो पार्ट्यो थैली घेवन देंवले आनी ते मागीर इलेक्शनाक येवन वोट स्प्लीट करपाचे. हातूंत रुलींग पार्टीचें हें उरता की वोट स्प्लीट करपा लागून काही पार्ट्यो तयारीकच आसात. ते थोडे ऑलरेडी गोंयांत येवन पाविल्ले आसात, थोडे गोंयांत येवपाची तयारीक आसात. अशा दृश्टीन आमी एक स्ट्रॅटेजी दवरपाक पळयता की आमची रिजनल पार्टी हातूंत कशी तग धरतली आनी आमी आमचे कितले मॅक्झिमम निवडून हाडटले. कित्याक कशें जाता की आमी अलायन्स म्हणत रावतात आनी लास्ट मिनीट म्हणल्यार आमी तातूंतूच घोळां उरतात. आनी आमकां गेल्ल्या वर्साचो गेल्ल्या इलेक्शनाचो एक्सपिरियन्स आसा की
लास्ट मिनिटाक मागीर आमी ना स्प्लिट जावं नाका, बीजेपी येवपा नाका अशे वेगवेगळे विचार करून आमी फाटल्यान सरूंक जाता. तें ना जावपाक आमी आतांच थारायलां की आमी इलेक्शनाक फुल स्विंग वचपाचें आनी मेंबरशीप ड्रायव्ह करपाचें. मेंबरशीप ड्रायव्ह जी आहे 25 तारखेच्यान लॉन्च जातली गोवा फॉरवर्ड पक्षाची. सो ह्या संदर्भात जेन्ना मेंबरशीप ड्रायव्ह लॉन्च जातली, सो पक्षान असो एक निर्णय घेतला युनानिमसली स्टेट एक्झिक्युटिव्हान की जितले आमचे ब्लॉक्स आसात आनी सेल्स आसात वेगवेगळे, ते म्हणत मागीर फिशरमॅन सेल, कल्चरल सेल आनी 2-3 वेगवेगळी जी सेलां आसा, ही सगळी सेलां आमी भितर आयच्यान डिझॉल्व करतात हाज्या खातीर की जी मेंबरशीप करता आमी, हो मेंबरशीप करपाचो हेतू म्हणल्यार नवो पूल टॅलंट हाडपाक जाय संघटने भितर. ऑर्गनायझेशन जर वाडटलें जाल्यार वेगवेगळ्या मतदारसंघातले नवीन टॅलंट पूल आमी हाडूंक जाय, भुरग्यांक वावर दिवंक जाय आनी भुरग्यांक एक प्लॅटफॉर्म दिवंक जाय. तर आमच्या अध्यक्षाचें एक धोरण आशिल्लें की भुरग्यांक आमी मुखार हाडूंक जाय युथान. सो ह्याच दृश्टींतल्यान हातून आमी डिसायड केलें की जे सेल्स आसा आमचे, जे ब्लॉक आसात, युनानिमस डिसिजन की ब्लॉक्स आनी सेल्स हे सगळे डिझॉल्व जातले. आतां तुमी म्हणटाले कॉन्स्टिट्यूट केन्ना करतात, जेन्ना मेंबरशीप ड्रायव्ह सुरवात जातली, जेन्ना नवे टॅलंट पूल्स येवंक लागतले आनी आमचे वेगवेगळे प्रभारी जे आज काडल्यात मतदारसंघा खातीर, सध्या 12 मतदारसंघा खातीर आमी 12 इंचार्जीस अपॉइंट केल्ले आसात. सो ते मतदारसंघांनी वतले आनी ब्लॉक सगळे जे आसा हे रिकॉन्स्टिट्यूट जातले. गोंयांत प्री मॉन्सून पावसान एका दिसात पावसाची तूट भरून काडली आसली तरी गरमे सावन आजून मेरेन नागरिकांक तितलोसो दिलासो मेळूंक ना. वाडपी उश्णतेक लागून सोमारा तापमान 46.5 अंश सेल्सियस मेरेन पाविल्ल्यान नागरिकांक काचाबूल जाले. सकाळी वातावरण दमट आशिल्लें, मात दनपार मेरेन तापमान सुमार 28 अंश सेल्सियस मेरेन पाविल्ल्यान गरमी भरपूर वाडली. तुये हॉस्पिटलांत टप्प्याटप्प्यांनी सगळ्यो साधन सुविधा 6 म्हयन्यां भितर उपलब्ध करून दितलो अशें आश्वासन मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकर हांणी दिलें. मंगळार आमदार जीत आरोलकर हे तुये हॉस्पिटलाक भेट दिल्ले उपरांत तो उलयलो. तुये हॉस्पिटल जे आहा ते GMC लिंक हॉस्पिटल आनी म्हाका दिसता स्टेप वायज सगळे प्रोग्रेस जायत आहात. आनी आयज एक्चुली हांगासर येयला कारण आमी लास्ट टायम जो हेल्थ कॅम्प फ्री हेल्थ कॅम्प घेतलो KLE आनी GMC दोगांच्या कॉर्डिनेशनान हांगासर एंटायर मांद्रे मतदारसंघाक ह्यो कॅम्प ऑर्गनायज केल्लो. तेतून आय चॅकअपूय जातले आनी आयज KLEचे डॉक्टर्स हांगा येतात, प्लस आमचे हांगासले तुये हॉस्पिटलाचे डॉक्टर्स आहात जे आय चॅकअपाक लागून वांगडा रावन जे तेंच्यांनी ट्रिटमेंट्स केल्ली, जेंकां आयसायट वीक आयसायट आहा ताका स्पेक्टिकल्स दिवपा खातीर ते आयज हांगासर तांकां कॉल आवट केल्ले. म्हणजे टोटल 150 पेशंट्स जातले आनी कोण जर चुकले आसात त्या दिसा तांकां आयज आपयल्यात आमी. ते उदरगत संस्थे कडल्यान तांकां फ्री स्पेक्टिकल्स मेळटले. सो ताका लागून आयज हांगासर येयलेले आनी विजीटूय केला. कित्याक खूब जाण म्हणटाले की तुवें हॉस्पिटल आहा ते बेश्टे इनॉग्रेट केला म्हणून. सो खरेंच बरें दिसता हांगासले डॉक्टर्स आतांच पळयत जाल्यार कोण तरी ट्युरिस्ट जाका राती एक्सिडंट जाता ते येवन फीडबॅक दितात, आमकां सांगतात की हांगासर इतली बरी ट्रिटमेंट फॅसिलिटीज आहात आनी डॉक्टर्स बरे भशेन ट्रीट करतात. मदल्या रातीक सुद्दां हांगासर सगळे फॅसिलिटीज मेळटात आनी आमकां ह्यो कंप्लीट हॉस्पिटल GMC लिंक हॉस्पिटल करपा खातीर स्टेप वायज वयचें पडटा. एकदांच सगळे गोश्टी जायना. आयज पळयत जाल्यार पयलीं म्हणटाले की हांगासर फक्त OPDजूच स्टार्ट केल्या आनी कांय ना, पूण आयज तुमी पळयलें आसतलें की वॉर्ड सगळे वयले फर्स्ट फ्लोरांतले वॉर्ड मेल आनी फिमेल वॉर्ड्स आहात ते सुरवात केले. लेबर रूम्स तेंच्यांनी अपग्रेड केल्लो आहा, लेबर रूम सुरवात केल्लो आसा. सो ल्हव सगळे फॅसिलिटीज सगळे स्टार्ट जायत आहात. आनी आतां आमी डिस्कस करताले ते प्रमाणे ऑपरेशन थिएटर, मेजर ऑपरेशन थिएटर आहा तेजी वर्क ऑर्डर मेळिल्ली आहा. ऑलरेडी काम फुडल्या 4 म्हयन्यात, कित्याक ऑपरेशन थिएटर म्हणटा ते फुल्ली इक्विप्ड आसूंक जाय आनी ते फुडल्या 4 म्हयन्यान कंप्लीट जातले. तशेंच आमकां गॅस पायपलायन आहा तेची वर्क ऑर्डर जाल्या ते घालपाक सुरवात करतात ह्या विकांतल्यान. ते सो सांगपाचें इतलें जाय की
जे मिसअंडरस्टँडिंग आहात सगळ्यांच्या तकलेन की हॉस्पिटल बेश्टेच इनॉग्रेट केल्यात हे रॉंग. हॉस्पिटलाचे स्टेप वायज सगळे प्रोग्रेस चालू जायला आहा. फूल फ्लॅश हॉस्पिटल म्हाका दिसता फुडल्या 6 म्हयन्यांनी फूल फ्लॅश हॉस्पिटलूय सुरवात जातले. सरकारान मॉन्सून पूर्व तयारी खातीर दोनूय उपजिल्लोधिकाऱ्यांक वट्ट 5 लाखाची निधी वाटप केला. पंचायती खातीर 35 ते 40 हजार रुपया, नगरपालिकाक 60 ते 70 हजार रुपया, जाल्यार पणजी महानगरपालिकेक 1.10 लाख ते 1.20 लाख रुपयांची निधी वाटप केला, अशी माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिली. मजगती उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्या खातीर सुमार 4 कोटी रुपया आणि दक्षिण जिल्लोधिकाऱ्या खातीर 3 कोटी रुपयांची निधी मंजूर केला. ही निधी पंचायत, नगरपालिका आणि उपजिल्लोधिकाऱ्यांनी पावसा पयलींच्या तयारी खातीर उपयोग करचो, अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें. पंचायती, म्युन्सिपालिटी हांच्यांनी बी आपल्या लेवलाचेर अशा पद्दतीची सगळी प्रिपेरनेस करची पडटा, इन्क्लुडींग सामान्य मनीस तेणी सुद्दां म्हणजे थोडीशी जर काळजी घेतली आसत जाल्यार आमी म्हणटा की फुडली जिवीत हानी जावपाक जाय ती सहसा जावची न्ही, हाज्या खातीर आमी प्लॅन करता. इन्क्लुडींग म्हणजे आयच्या मिटिंगेंत आमी वेगवेगळ्यो इनिशिएटिव्ज एट बोथ द कलेक्टर लेवलाचेर घेतल्या. म्हणजे आमी ताच्या खातीर डेप्युटी कलेक्टर्स पयल्यान पयलीं म्हणजे आमचो सेक्रेटरी रेव्हेन्यू संदीप जेकीस हांणी मिटींग घेवन बाकीचे सगळे तालुका लेवलाचेर आनी डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर दोनूय प्लॅन केल्ले आसा. आमी दोनूय सगळ्या डेप्युटी कलेक्टरांक हाच्यार 5-5 लाख रुपया ऑलरेडी तांच्या कडेन दिल्या. ताज्या भायर आमी फॉर द पंचायतीक 35,000 to 45,000 पंचायतीक दिल्या. फॉर द C class and B class and C class 60,000 to 70,000 फॉर द क्लास B म्युन्सिपालिटीज आनी 1,10,000 to 1,20,000 फॉर द कॉर्पोरेशन ऑफ द सिटी ऑफ द पणजी आनी बाकीच्या हांच्या खातीर दिल्ले आसा. ऑलमोस्ट आमी 4 कोटी रुपया कलेक्टर नॉर्थ आनी 3 कोटी रुपया कलेक्टर साउथ, 2 कोटी रुपया कलेक्टर कुशावती हांच्यांनी डिस्ट्रिब्यूट केल्या. हे पयशे जे आसा हे पंचायती, म्युन्सिपालिटी आनी डेप्युटी कलेक्टरांनी स्पेंड करपाक जाय, म्हणजे वेगवेगळे मॉन्सून प्रिपेरनेस करपा खातीर. तांच्यांनी आनीक आपल्या खातीर जर अमावंट लागता आसता ते मॉन्सून प्रिपेरनेस करता आसतना जाल्यार दोनूय कलेक्टरां खातीर तांच्यांनी सांगचें आनी एप्लाय करचें आनी तांच्यांनी एडिशनल जे आसा पळय ते घेवचे. सिव्हील सप्लाय डिपार्टमेंटान तांचो स्टॉकींग ऑफ द एडिक्वेट बेजीक एसेन्शियल सप्लाय तांच्यांनी दवरलेले आसा. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान फॉरेस्ट फायर मॅनेजमेंट आनी बाकीची प्रिपेरनेस त्या अनुसार तांच्यांनी सगळी केल्या. विशेष स्पेशली विथ द वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट ज्या ज्या जाग्याचेर खूब मोठ्या प्रमाणात उदक साचून भरूं शकता ती सगळी प्रिपेर्डनेस तांच्यांनी केल्या. आनी तांच्यांनी बाकीच्या PWD डिपार्टमेंट आनी बाकीच्यांकूय बी इन्स्ट्रक्शन्स त्या प्रमाणे इश्यू केल्या. स्पेशली विथ द डायरेक्टर पंचायत आनी डायरेक्टर म्युन्सिपालिटी हांकां आमी इन्स्ट्रक्शन्स दिला, कारण तांकां आमीय पयशे दिल्या. तांच्यांनी आपल्याय फंडांतले पयशे अशा कामा खातीर मोडूं येता, त्या ती तांच्यांनी कामां कितें कितें केलां तांचो प्लॅन जो आहा तो तांच्यांनी घे म्हणून सांगला. टायमली डिसिल्टिंग ऑफ द ड्रेनेजीस, गटर, नाला, लेक आनी वॉटर बॉडीज ह्यो जर केल्यो जाल्यार खूब जाग्यार येवपी ओवर आनी उदक साचपी हें कमी जावपाक शकतलें. रेग्युलरली मॉनिटरींग ऑफ द डॅम्स आनी बाकीचे सगळे जे आसा पळय न्ही हे आमचे WRD डिपार्टमेंट हे टायम टू टायम करतले. दे आर डेप्युटींग स्पेशली इंजिनियर्स थंयसर ते डेप्यूट करून दवरता. DMAकूय ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन्स दिला की तांच्यांनी बाकीच्या सगळ्या हातूंतल्यान क्लिनींग आनी हे ते करचें म्हणून. फिशरीज डिपार्टमेंट तांच्यांनी बोट ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो फिशींग बॅन कारणान तांच्यांनी बोट भायर धाडच्यो न्ही आनी मीन वायल कोणी गेले आसत जाल्यार VHF सेट तांच्या कडेन आसप हें कम्युनिकेशन कंपल्सरी आसा. लंच टायम बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेंच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटीन लायव्ह. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर. आवाज गोंयचो बुलेटीन लायव्ह.
दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाये वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो. सांजेच्या 4 वरांचे टी टाइम खबरो लायव्ह. सबंद राज्यात घडपी घडणुकांचो सखोल